घाणो, सातेरी भाट, सावय, सावयवेरे, वळवय आणि कोणीर वाठारांतले प्राथमीक शाळेंतल्या माध्यान आहारात मंगळारा किडी सापडल्यो. ह्या प्रकाराक लागून भुरग्यांचे पालक फुर्योज जाल्यात. भुरग्यांक दितात ते खाण आमी दर दिसा येवन पळोवपाक शकनात. ह्या नादी असे प्रकार घडल्यात. ते विशीं शिक्षकांकडेनूय आमी चर्चा केल्ली म्हणून भुरग्यांच्या पालकांनी सांगलें. जर क्वॉलिटी खाण दिवपाक जमना जाल्यार सरकारान ते बंदूच करचे म्हणून तिडकल्ल्या पालकांची मागणी. आयज तितून मग किडे असले खंय आनी बरट असले खंय. हय आमी डेली फाटल्या तेंपा आमी चेक करताली. डेली काय आमी येवन चेक करू शकना. हय एक एकदां आमकां बरें येनाशिल्लें म्हणून आमी ते शिजोनाशिल्ले पचपचीत अशे कांयचे काय अशे मोठे गाजराचे फोडे पुलावाक बीन ते भुरग्याक खायनाशिल्ले काडून आमी भायर मारताली. डब्याचो डबो सुद्दां भायर उडयला. अशें एकदां टिचरीक सुद्दां सांगलें की रिटर्न कर म्हणून. आनी हेन फुडें आमी सायन सुद्दां हांव मारचें ना कित्याक हांव अध्यक्ष हांगा सर. हांव सायन सुद्दां मारचें ना म्हणून सांगलेलें. आनी तेकाय बी सांगलेलें टिफीन घेवन येता तेका. तेणी सांगलें आपल्याक कांय सांगू नाका तेंकां आपूण सांगता म्हणून. सरकारा कडेन हांव इतलेंच सरकाराक सांगता की दिता टिफीन तेंकां मिड डे समज दिता जाल्यार बरो दिवचो. नाजाल्यार बंद केल्यार जाता. आमी दिवपाक आमचे कडेन जाता भुरग्यांक. कित्याक भुरग्यांचे प्रकृतीक वायट जावन ते कसले खावन तेंच्या आरोग्याक आमकां त्रास न्ही ते. जे पेरंट्साक त्रास ते एका पळोवपाक येवचें ना फाल्यां सकाळ वयर सकयल कितें जालें जाल्यार. खाल्लें म्हणटा न्ही हें भुरग्यांनी. आमी काय डेली येवन चेक करूं शकना न्ही. आनी तांकां सांगलें म्हणून ते म्हणटा कितें थंय कितले फावट म्हणून आमी वयतलीं. आमी तांकां सांगलेलें नाजाल्यार आमी बंद करतले. हांव सायनूच मारचें ना म्हणून सांगलेलें तांकां. आयज आमच्या शाळेंत जे टिफीन येयलां सकाळीं ते टिफीन म्हणल्यार हो पुलाव येयल्लो आसा आनी ह्या पुलावान तुमी पळोवंक शकता पळय किडे आसा. किडे भितर सारके किडे आसा पळय तुमी पळोवपाक शकता. हें चलना कितें तें म्हाका कळना. भुरग्यांक आतां म्हाजो चलो आसा. म्हाजो चलो तिसरेक शिकता. फाल्यां सकाळीं आयज ताका सांजचे इविनींग कितें जालें हेका जबाबदार कोण हेंच म्हाका कळना. सरकार जबाबदार, आवय बापूय जबाबदार काय शाळा जबाबदार दी. ह्या खातीर भुरग्यांक शाळेंत घालिना. हें चल्लां कितें हेका जबाबदार कोण. म्हाका दिसता आमच्या ह्या रुटाक जी गाडी वयता ती सगळ्या शाळांनी हेंच येयल्लें आसा. भरपूर कितें आसा हितून भितर. हेका आमी करपाचें कितें. आनी जर म्हाजे चल्याक कितें जालें न्ही जाल्यार हांव वोगी रावपाचो ना. हांव ऑलरेडी आमच्या बाई कडेन आतां परत उलयल्लो आसा. हें कितें तें जावपाचें जाय. लास्ट टायम हांव उलयल्लो तशें ह्या पुलावाचे तांदूळ तशे येयल्ले तेन्ना वोगी रावलां. म्हणजे तुमी भुरग्यांक दिता तरी कित्याक. आमी समर्थ आसा आमच्या भुरग्यांक दिवपाक. तुमी तर असले किडे दितले भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक दितले जाल्यार दिवूच नाका. कांयच प्रॉब्लेम ना. मजगती फोंडेची एडीआय अमिता तळावलेकार हांणी हे विशींची म्हायती एफडीएक दिले उपरांत एफडीएन मंगेशीच्या महिला उत्कर्ष सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या रांदचे कुडीची तपासणी करून नमुने घेतले. हो सेल्फ हेल्प ग्रुप खंय सुमार 40 शाळांनी माध्यान खाणाची पुरवण करता. तशें हांवें त्या बरोबर रोखडेंच हांवें म्हणजे हायर ऑफिसराक इन्फॉर्म केलें. आनीक ताजेर एक्शन म्हणून हायर ऑफिसरांनी आमचे रोखडेच एफडीएक इन्फॉर्म करून आमकां एफडीए धाडली हांगा. आनी तशे नुसार हांवें तांकां सॅम्पल दिलो आनी तांच्या बरोबर एलोंग वीथ तांगेले किचनाक हें दिवचें. आनीक एफडीएच्या ऑफिशियल्सांनी तांकां रिपोर्ट करपाक सांगला. ताणी तांकां लेटर दिलां आनी ताजेर ते रिपोर्ट करून सांगला. आनी हांवें जशें काय कितें केलां ताजो रिपोर्ट हांव म्हज्या हायर ऑफिसरांक रोखडोच धाडून दितलें. जवळ जवळ 1-2-4 स्कुलांनी केल्लो आमकां कॉन्टेक्ट. बाकी कारण एकदां कळ्ळें की ना आमी रोखडेच हांव एक्शन घेता म्हणटकूच ताणी बाकीच्यांनी म्हाका तशें हें करूं. ही जी सप्लायर आसली पळय ही तेज्या पयलीं तिजें तशें कांय मेळूंक ना. फर्स्ट टायम अशें फर्स्ट टायम जालें. आजच्यानच तिणें सोयाबीन चंक्स घाल्ले तातूंत ते सोयाबिना भितर आशिल्ले. आज आमी हांगा फोंडा एरिया जे कार्यालय आसा थंय आसा. जेन्ना सकाळ पासून सगळ्याक बोवाळ जाल्लो की सावयवेऱ्या प्राथमीक शाळांनी ज्यो मिल्स डे येता तांकां आहार येता तितून किडे आशिल्ले म्हळ्यार अळे आशिल्ले बारीक बारीक अळे आशिल्ले असो म्हणून सगळ्याक मॅसेज जाल्ल्यान व्हायरल जाल्लो. जेन्ना आमी थंय सावयवेऱ्या सगळ्या शाळांनी चवकशी केली तेन्ना आमकां थोडे शाळा बंद मेळ्ळ्या आनी एक्चुअली तांकां किडे थंय जेवणान मेळयले अशें भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी सांगलेलें आसा आमकां. आनी जेन्ना आमी हे संदर्भांत एडीआय डिपार्टमेंटाक हांगा येवन एडीआय कडेन चवकशी केली तेन्ना एडीआयन सांगलें की
काही प्रमाणात आमकां एक 4-5 जाणां टिचरींनी फोन केला आनी अशें आहा म्हणून सांगलें. तेन्ना वरिश्ठ अधिकाऱ्यान आमकां एफडीएक हांगा धाडलें आनी एफडीएंतल्यान आमी जेन्ना मंगेशीच्यान जो महिला जी आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप थंयच्यान उत्कर्शा महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा ते सप्लाय करताले. जवळ 40 हायस्कुलांनी GPS हांकां ती सप्लाय करताली. तेन्ना तेंची एफडीएन सगळी चेकींग केलें, तपासणी केली तेंची थंय भेट दिवन, जाल्यार सगळें क्लीन मेळ्ळें. किचन बीन सगळें क्लीन आशिल्लें. पूण जी अळी मेळ्ळ्या ती सोयाबिनान भितर आशिल्ली अशी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी ह्या संदर्भान चवकशी चालू आसा अशें आमची भाग शिक्षण अधिकारी तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.